ब्रेस्तारा दिवचले शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलया विद्यार्थ्यांची भलायकी इबाडिल्ली। 12तल्या 9 जाणांक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या उपचारा खातीर धाडिल्ली। ह्या प्रकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत वचून भुरग्यांच्या भलायकीची वासपुसूय केल्ली। भुरगीं आउट ऑफ डेंजर म्हूण सांगतना ह्या सगळ्या प्रकरणाची आपूण स्वता चवकशी करतलो अशेंय तांणी म्हटिल्ले। मजगतीं शाळा वेवस्थापनान हे कर्म केल्ल्या 4 दुबावीत विद्यार्थ्यांक सोदूनय काडिल्ले, मात ते अल्पवयीन आशिल्ल्यान तांचेर थेट कारवाय करपाक मेळनाशिल्ल्यान अडचण आयिल्ली। सांजे उसरा शिक्षण खात्यान स्वता मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची दखल घेत शाळा वेवस्थापनाक 3 दिसांत अहवाल सादर करपाचो आदेशूय दिल्लो। शुक्रारा सकाळी शिक्षण खात्याचे उपसंचालक पुलीस आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत 5 विद्यार्थ्यांक निलंबित करपाचो निर्णय जालो। 4 चल्या सयत एके चली विद्यार्थिनीचो हातून आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले। मजगतीं शुक्रारा शांतादुर्गा हायर सेकंडरीतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणाचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन व्यवस्थापन मंडळा वांगडा चर्चा करून ह्या प्रकरणाचो नियाळ घेतलो। आमी जे काल जो इन्सिडंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा। जे खंय कॅमेराची आमचे कमी आसा ते ऑलरेडी ते 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब। ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासींनी कॅमेरा ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले, टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा आनी इन्स्टॉल करतात। आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपा खातीर खूब पावलां उचललेलीं आसा। आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा। पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आसा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले। थँक्यू। Because since we are not so sure, we have not got proof, we are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. Yeah, that the CCTV camera. It was only one place it was torn, but now we have seen that entire campus is covered by CCTV camera. And I don't think, and we will not allow such incidents to repeat. We will keep a thorough watch and we will monitor the situation. We have also found out from the students and they have given their names. So their names have come under background, suspicion. what about that? And so background we सगळं check करून we have taken this of giving them a suspension letter. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।